माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां येवकार. तुमी पळयतात मन कोंकणी. हांव मेगन डिसूजा ह्या कार्यावळीचे होस्ट. जेवण म्हणटकीर आमच्या सगळ्यांच्या तोंडाक रूच सुट्टा. आयज आमची तोंडां आनी तुमची तोंडां गोड करपा खातीर आमी 5 गोडशांची चित्रां हाडल्या. ही चित्रां आमी वेगवेगळ्या लोकांक दाखयतलीं आनी ह्या गोडशांक म्हणल्यार स्वीट डीश हाका कोंकणीन कितें नांव घोळटा हाचेर भर घालतलीं. चला तर लोकां बरोबर चर्चा करूया आनी ह्या गोडशांची नांवां सोदुया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. सो आमी सगळे गोंयकार आनी गोडशे आमी सगळ्यांनी खाल्ल्या घरा कडेन. येस नो? येस येस येस. ओके, म्हणटकच ह्याच येसाच्या आदाराचेर हांव 5 चित्रां तुमकां दाखयतलें. 5 वेगवेगळ्या गोडशांचे चित्र आनी तुमी त्या अमक्या गोडशाक कोंकणीन कितें म्हणटा हें सांगपाचें. ओके, सो आमी स्टार्ट करुया. आमचें पयलें चित्र अशें आसा. ह्या चित्राक तुमी कितें म्हणटले? शिरो. शिरो. तुमी कितें म्हणटा? शिरो तो शिरो न्ही तो. शिरो न्ही तो. शिरो न्ही तो. तांदवाचे करतात. आमी आमच्या हितून कितें म्हणटा आमी मिठे चावल म्हणटा आमी. खीर म्हणटा मिठे चावल. हां गोड भात, साखर भात, सॉरी. सारकी जाप आसा. साखर भात वा गोड भात. तुमची शिरो तो तुम्ही शिरो म्हणटात पण ना, त्यांनी सारकी जाप दिली. कितें आसता ताका कलर घालतात, वेगवेगळो कलर घालतात म्हणून आमी पटवले. कितें प्रोग्राम घरान देवाचो आसता तेन्ना करता आमी. नांवां सांगपाक शकतात खंयचो देवाचो प्रोग्राम, पूजा कसली बीन ती? सत्यनारायणाची पुजेक परत आनी हे केन्ना घरान भट जेवयलो तेन्ना बी तशें. ताका बियो घालता, वेलची लवंगां घालता आनी हे घालता तांदूळ आनी येल्लो कलर. तुम्ही सांगपाक शकता? कितें सांगू? ते सांग रे. साखर भाजी, बियो, बदाम, काजू बियो. दूधय घालतात. तुम्ही सारकी रेसिपी सांगली हांगासर. हाका कितें म्हणटले? हे कण्ण न्ही. दाळ आसा भितून, मागीर शाबुतानू. हाका कितें म्हणटले? हे आमची साबुदाण्याची गोडशें. हे काय हे मुगाचे कंटे. मूग ना, मूग ना, ते कस्टर्ड. ना, गोंयची गोडशी हाडल्या. सो दाळ आसा भितून, शाबुतानूळ आसा, कितें ते? साबू तांदूळ, दाळ आनी बियो. चण्याची डाळ. कसले गोडशे? मुगा चण्याचे गोडशे म्हणटा ताका. ह्या गोडशेचें नांव गोडशाच म्हणटात. मणगणे. एब्सोल्युटली मनगणे. मनगणे इज द रायट आन्सर. सो मनगणे हे गोडशे तुम्ही केन्ना करतात वा कित्या खातीर, वा खाशेलताय कितें मनगणे ह्या गोडशाची? मणगणे आमी चडशे चवथीक आमचे एक तर आसतात तितून. दुसरे आतां आमी नवरात्रीक आतां आमी नवरात्र पुजतात हांगा, तर तेन्ना आमी हे आसतात. हय हय. आणि मनगणे कित्याचे करतात? डाळ, मागीर आपले शाबू तांदूळ, मागीर ते फुगप सगळे. हाका कितें म्हणटात? ते केक म्हणटा ती. हे केक न्हू ती. नुती. हे रे ते म्हाका दिसता क्रिस्तांव बी करतात ती. हे ते दोदाल. हलवो ना. हलवोय न्हू. आनी हे गोडशे तवशे. तवशे म्हणटात तुम्ही? शुअर? जाम हे हे न्हू हे आमचे मैसूर पाक. कितें रे ते कितें म्हणटात ताका? कितें म्हणटात? ते करता ते बेबिंका काय? हय, सारकी जाप गावका. बिबिंका. एब्सोल्युटली हय. बिबिंका सारकी जाप आसा. सो बिबिंका हे केन्ना करतात वा केन्ना खातात? चडशे फेस्ताक आसतात. चडशे म्हणजे कॅथलिकांच्या फेस्ताक. क्रिसमसाक चडशे आसता बिबिंका. येस. आनी बाकीचे कितें फेस्त आसता तेन्ना आसतात. काय फेस्तांची नांवां तुम्ही सांगपाक शकता जेन्ना तुम्ही बिबिंका करतात? चडशे आमचे मिलाग्रीज चर्च हे आसता न्हू, फेस्त आसता तेन्ना चडशे आसतात. चडशे लोकांच्या घरांनी हांगा म्हापशा आमचे चडशे लोकांच्या घरांनी आसा बिबिंका. हे शाबू तांदळाचे ना, हे तांदवाचे. हे गोडशे आहेत पण नाव सांग. हे रे ना उगडात जायना म्हाका.
आमी खीर म्हणटा तेका तांदळाची. हे म्हणतात तेका आमी शाबू तांदूळच म्हणतात तेका आमी बी. ते शाबू तांदूळाचे ते आमी चून खोबऱ्याचे चून घालून ते गोडशे करतात. पायस 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 ॲब्सोल्युटली राईट काका, पायस म्हणतात. लागे आपल्या गावाला तेवढंच पायस ते कस करतात म्हणे ते आम्ही ते बरोबर. शेत कापले काय ना आमचे ते करतात करताले नाही तर आम्ही घाला करतात ते पायस बरोबर. हे खबर आसा तुमकां केन्ना पयला? ना जायना म्हाका. तुम्ही सांगपाक शकतात काका? हे काळींग घालता आनी गोडशे करता. सत्व सत्व सत्व, हय, नाशण्याचे Yes. सत्व. तिजान सारकी जाप. तिजान आणि तिजाना बरोबर आनीक कितें म्हणतात नाशण्याचे? करेक्ट. धाकट्या भुरग्यांक बरं येता ते. हय, धाकट्या भुरग्यांक म्हणटा आनी जोर बीन येता वा बरें ना पळय आरोग्याक तेन्ना आमी तिजान करता वा नाशण्याचे सत्व करता. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग, कोंकणी साहित्याची वळख. ह्या भागा अंतर्गत फाटल्या 2 एपिसोडांनी आमी कविता ह्या साहित्य प्रकाराचेर भर घातली. तर आयज कथा ह्या साहित्य प्रकाराचेर आमी भासाभास मुखार व्हरुया आनी कोंकणी कथा झेले म्हणल्यार कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हाचेर आमी भर घालुया. कोंकणी कथांचेर भाष्य करता आसतना वेगवेगळे विशय आपल्या कथेंतल्यान लेखकांनी हाताळिल्ले जाणवतात. या विशयांची विभागणी करून 5 अशा कथा झेल्यांचेर आमी आयज नदर मारूया. तर आयचो आमचो पयलो कथा झेलो मुठय. पुंडलीक नायक हांचो मुठय हो कथा झेलो सेवा समिती प्रकाशना वतीन 1977 वर्सा उजवाडा आयिल्लो. गांवगिऱ्या वाठाराचे चित्रण आनी ग्रामीण जिणेंतले दिसपट्टे प्रश्न घेवन तो येता. गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोक, तांची श्रद्धा, वेवसाय, देवधर्म आनी एकंदरीत त्या काळाचो कोंकणी समाज लेखक ह्या कथा झेल्या वरवीं हाडपाचो प्रयत्न करता. आयचो दुसरो कथा झेलो भुरगीं मगेलीं ती. 2001 ह्या वर्सा अस्मिताय प्रतिश्ठान हांचे वतीन कुटुंबीक आशय विशय घेवन दामोदर मावजाचो हो कथा झेलो उजवाडा आयिल्लो. हातूंतली भुरगीं मगेलीं ती, मिंगेलेली घरचीं, बेळेवेली रेवे घरां सारकेल्यो कथा काळजाक पीळ घालून वतात. तांचे हेर कथा संग्रह वा हेर कथा झेले म्हणल्यार गाथन, रुमड फूल, सपन मुगी, तिश्ठावणी, जागरणां. आयचो तिसरो कथा झेलो दुर्गावतार. 2009 ह्या वर्सा अपुर्बाय प्रकाशना वतीन हेमा नायकाचो दुर्गावतार हो कथा झेलो उजवाडा आयिल्लो. स्त्री आनी तिची वेगवेगळी रुपां ह्या कथा झेल्यांत आस्पावतात. अबला नारीच्या रुपान पळयल्ली स्त्री जेन्ना दुर्गेचें रूप धारण करता तेन्ना एका स्त्रीचें बळिश्ठ रूप वाचकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न लेखिका दुर्गावतार सारकेल्या कथेंत करता आनी व्हडा प्रभावीपणान मुखार हाडटा. आयचो चवथो कथा झेलो म्हणल्यार बायनेट फायटींग. महाबळेश्वर सैल हांचो बायनेट फायटींग हो कथा झेलो 2005 ह्या वर्सा बिंब प्रकाशना वतीन उजवाडा आयिल्लो. महाबळेश्वर सैल हांच्यांनी स्वता भारतीय फौजेंत काम केल्ल्यान तांचे हेर सैनिकां विशीं आशिल्लें आपलेपण, मनीसपण आनी झुजाक लागून जाल्लो विध्वंस तशेंच मरण, दूख आनी दुख्खाच्या संघर्शांतल्यान वयर सरपी मनशाचें चित्रण ह्या कथा झेल्यांत जाल्लें दिसता. तर आयचो 5वो कथा झेलो रुदाली. 2014 महारुद्र प्रकाशना वतीन अजय बुआ हांचो रुदाली हो कथा संग्रह वा झेलो उजवाडा आयिल्लो. कथा बरोवपाची एक आगळी वेगळी शैली ह्या कथा झेल्या वरवीं तांच्यांनी हाताळिल्ली आसा. SMS, संवाद, ईमेल, पत्र ह्या स्वरुपांतल्यान आपल्यो कथा बरोवन तांच्यांनी वाचकां मुखार त्यो हाडिल्ल्यो मेळटा. अशे आनीक जायते कथा झेले कोंकणीच्या मळार जायत्या कथाकारांनी दिल्ले आसात. तुम्ही तांची नांवां आमच्या कमेंट बॉक्सान घालपाक जाता. तर मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडान. तो मेरेन कोंकणी शिकुया, स्वता गिरेस्त करुया आनी सदांच दवरुया मन कोंकणी.